आम्ही हेजेरूच रावता आणि माझी भुरगीं शिकतात बी कॉलेजीक वयतात म्हणून म्हाका एक मार्केट जाय ते बी पेडण्या जाल्यार अशें सरान दिले मिनिस्टरान जाल्यार बरें जातलें। आमी सगळे करता पुरणपोळी लाडू परत चकरी वस्त्रां करता हांव कापसाची सगळीं जाणां म्हणटा मार्केटींग ना आनी कशें आमी केले जाल्यार कोण व्हरतलो मार्केटींग ना म्हणून आमी थोडे थोडे कोण मागता तांकां दिता करून उतर हळदीची बूट सोलां वोकम खोबरें तेल मागीर आमकां जर स्टॉल ना मेळ्ळे जाल्यार आमी मार्केटान बसता मेळटा ते पेडण्या नाल्यार म्हापसा बी परस कडेन बी पंचायती कडेन अशें रोड आसला थंयसरय बी बसता न्हू। आमी वेगवेगळ्या एक्झिबिशनांनी भाग घेतात। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबय हांगा सुद्दां आमी पार्टिसिपेट जाल्यात जे वेगवेगळे बचत गट आसात तांचे प्रॉडक्ट घेवन आमी ऑनलायन मार्केटींग सुद्दां करतात। आणि हे कौशल्य दाखोवपा खातीर आमकां आमच्या आमदारांनी खंय तरी आमकां सपोर्ट करचे ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या महिला तर फुडें काडपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी आमकां प्रोत्साहन करपाक जाय। आमचे पेडण्याचे सगळे भाऊ भयणी आसात तांच्यांनी सगळ्यांनी स्टॉल लायल्यात तांकां ताजो फायदो जातलो आनी तांचो बिझनेस वाडटलो तांकां एक मार्केट मेळटलें। सरकारान ही बरी येवजण केल्ली आसा। माननीय मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोवा करपाची जे चालना फुडें केलेली आसा आनी हो एक महत्वपूर्ण पावल तेंच्यांनी उखल्लेलो आसा खास करून महिलां खातीर अशें बायलो स्वता पांयांचेर उबी रावच्यो म्हणून एक गोवोरमेंटाची इच्छा आसा आनी ते प्रमाणे गोवोरमेंटान अशें गोंयभर स्टॉल उगडपाचे आमचे हे गोवोरमेंट चतुर्थी बाजार आणि ऑर्गनायझेशन हे आमचे डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग आनी स्टॅटिक्स जे आसात त्यांनी ऑर्गनायज केले पूण हे चालूच आसा तेंगेले बायलांचे जालें आनी हे फुडें सुद्दां बायलांचे फुडें आसचें म्हणून आमी सुद्दां क्रांती मैदानाचेर तांकां आतां फुडें हें करपाचें दिता कित्याक तेंचो बाजार थंय डेली आसचो अशें म्हणून बायलांक कितें खपचें कितें आसा लोकांनी येवचें अशें म्हणून बायलांक आमी स्वता पांयांचेर उबो रावून आमी हें केल्लें आसा। आणि जो 10 दिसाचो हो आसतलो आज बाजार आणि ह्या बाजाराक सगळ्या लोकांक विनंती करता फोंड्याच्या लोकांक फोंड्या तालुक्याच्या लोकांक की हांगा तुमी येवचे आणि जे महिला मंडळान जे हांगा वेगळे वेगळे तेमी हांगा तेंचे आयटम्स दवरला जावं चकली चिवडा लाडू मागीर वेगवेगळ्यो साडयो आनी वेगळे वेगळे इमिटेशन गोल्ड आसा इमिटेशन गोल्ड ज्युवेलरी हेजे तुमी हांगा येवन तुमची खरेदी करपाचे। तुमचो बाजार हो डे आसा तो बरो असो सक्सेसफूल जावन आनीक कोण घेवपाचें आसा जाल्यार तुमी एकामेकाक कॉन्टेक्ट करून तांकां तुमचे जे फ्रेंड सर्कल आहा तुमची जी कोण वेंडर बसपी आसा तांकां कॉल करून तुमी हांगा आपयात। आमचो जागो भरपूर आसा आमी आनीकूय जाय जाल्यार तुमकां स्टोर अरेंजमेंट करून दिता। चौक बाजार हो आयज गोंय राज्यान एक योजना म्हणून एक प्रत्येक समाजाक तितून फायदो जावचो म्हणून आयज वेगळे वेगळे आख्खे गोंयभर हो चौक बाजाराचो स्टॉलां सगळे कडेन लायिल्ली आसा ताजो सगळ्यांनी पुरेपूर फायदो घेवचो अशें म्हाका दिसता। हें अशें जाल्या उपरांत ह्यो ज्यो बायलो ह्यो ज्यो महिला आसात तेंच्यांनी खूब मेहनतीन त्यो वस्तू तयार केल्ल्यो आसात तांकां योग्य मोबदलो मेळटलो आनी ती आनीक उत्स्फूर्त जावन हो बिझनेस वाडोवपाचो यत्न करतली।